extension is not possible. For that, the CRZ clearance. As such, the financial condition of port is not good. We are pursuing that main project. That comes, we will take up the work immediately. From our side, there is no delay at all. Everything is cleared. The file is there with the pollution control and CRZ. Once we get clearance, we can proceed. The fishing jetty, proper fishing jetty ना, every government promise देऊन आजपासून अशें चलत रावला. ताका लागून हे फायनल डिसिजन म्हणजे फायनल आमी इन्फॉर्म मिनिस्टरा पर्सनली हाडून ताका आमी दाखोवपाक पडटा. पूण आतां मुद्दम आमी आयले की हो प्रश्न सॉल्व करूंक जाय. म्हाका एसेंब्लीन फाल्यां जाप दिवपा जाय आनी पयशे बी सगळे ऑलरेडी ट्रेजरीन आसा बांदपाक. गोवा गव्हर्मेंटाचे 25%, MPTचे 25% आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 50%. सो 100% पयशे थंय दवरलेले आसा. पूण मातशा हे जे हर्डल आसा थोड्यांचे, थोडे विरोध करतात तांकां तुमी सगळ्यांनी कोऑपरेट करून हे आमी सॉल्व करया. आतां नेक्स्ट मिटींग आमी CRZाकूय आपयता आनी कितें कितें हर्डल आसा ते पळोवन ते आमी पयस करपाचो प्रयत्न करून बेगिनांतले बेगीन जेटी बांदपाचो प्रयत्न करता. मान्सूनात नुस्तेमारी बंदी असताना कांय नुस्तेकार कायदो मोडून दर्यान वतात. तांचेर खर एक्शन जावंक जाय. एवरी इयर फिशींग मॅनान वायलेशन भरपूर जाता म्हणजे फिशरमॅन पोन्यावाचेर ते पर्सीन नेट आनी ट्रॉलिंग नेट हायकोर्टान बंद केला आनी मोनोफिलामेंट ट्वाईन ते हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे बंद केला. ड्युरींग बॅन पिरियड हे पोन्यावाचेर घालता आनी वयता आनी ते ब्रिडींग फीश पडे आसा ती डिस्ट्रॉय करता. हे मेन रिजन आमकां कॅचेस रिड्यूस जावपाचें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.